नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय आळू आसा हेका आळू म्हणटा हे हांवें क्लीन केला। जी वयली स्कीन बीन आसता पळय साल ती काडून उडयल्या हे पळय आनी हे पळय तळनी मोडटा हे पळयले हे पळय आनी हे तेजे पान हे न्हू भाजी हांवें तुमकां दाखोवपाक दवरल्या। ही बरी मीठ घातले मोठो चमचो आनी धुली आनी पळय शिनली पयली शिनली आनी आतां हिचे न्ही मसाला आळू कशे करता ते तुमकां हांव दाखयतां। हे पळय तेका लागून साहित्य कितें जाय तर हे पळय तुमकां आतां खंयचे कडधान्य घरान आसा पळय ते तुमी फुगत रातचे घालून उकडपाचे पळय। हे आतां हांवें उकडलां हातून न्ही हे पळया हातून वाटाणे धवे आसा, काळे वाटाणे आसा, चवळी आसा हे हांवें उकडून दवरला आनी हे मीठ आसा, हे हळद आनी गरम मसाला, ही लसूण, आलें, ओली कोथंबीर, ही सोय हाजो नाल्ल सुकला म्हणून अशी कट केल्या हांवें, सोय, गोड, ही सोलां आनी कांदो हे आसा पळय कांदो, सोय, आलें आनी लसूण हे इतकें हांव भाजतलें आनी तेजी पेस्ट करतलें। आनी आतां उकडटा आसतना आळू न्ही हे पळय हे शेंगदाणे आसा आनी जॅकफ्रूट सीड्स म्हणजे भिकणां हेका म्हणटा आमी हे पळय ती न्ही आतां उकडत घालताले आनी हे फोडणे खातीर लसूण आसा बऱ्यो 10 पाकळ्यो घेतल्या, करवील, हिंग आनी सांसवां। आतां हांवें तोप दवरला गॅसीर आनी भितर तेल घातलां ते तापले आतां हे भितर घालुया आनी इल्लोसो कांदो घालुया भितर आतां तो कांदो जायत आयलो आतां भितर ओली कोथंबीर घालुया आनी भितर आळू घालुया आतां हितून आळू घातले न्ही आतां कितें करुया हे हांवें चणे उकडलेले पळय तेचेच उदक घेतलां आनी तें उदक हे पळय हांव हितून घालतां आनी भितर ही भिकणां तळणी आसा पळय आनी जॅकफ्रूट सीड्स तिका आमी भिकणांच म्हणटा आनी आतां शेंगदाणे ते घालुया आनी हे आतां 15 मिनटां सुमार शिजत दवरुया धापता आनी शिजत दवरता। ही सोय आतां भाजली पळया आनी मातशी ब्रावनूच कशी करपाक जाय ती अशी म्हणजे वास बरो येता मागीर आनी टेस्टूय बरी येता। आनी आतां गरम मसाले हे आसा पळय मातशे गरम आसा ते तेन्नाच भितर घालुया आनी हे ग्रायंड करता आतां हातून न्ही आलें, लसूण, कांदो जे ओनियन आनी कोकोनट आसा आतां गरम मसाला आनी हळद घातली आनी हातूंतलोच ओनियन आसा पळय कांदो तो हांवें न्ही फोडणो दिता आसतना अर्दो घातलो कांदो मातसो चड घेवंक जाय। आतां हे पळय सारकी 12 मिनटां सुमार जायत येयली आतां आमी कितें करुया भितर 2 सोलां उडोवया जे खाज बीन मागीर येयना आनी तेज्या पुरतें इल्लेशें मीठ घालुया आनी आतां आनी एक 5 मिनटां उकडोनी
हे पळया आता हे एका 15 मिनटां जावन गेली आणि आता हितून हे घालुया कडधान्य सगळे उकडला पळय ते घातले आणि भितर न्ही हे पळय वाटण घालता आणि तुमकां कशें दाट पातळ जाय तशें करप पण कितें आसता जाणा चड पातळ करूंक जायना हे गोड घालता आणि चवी पुरते मीठ घालता आणि हे दवळुया आणि बरो खतखतो काडुया सगळे भितर ते उकाडलेले आसा एक सोल घातले वदळ घातल्या सोलांनी आता इल्ले मिक्सरार उदक घालता आणि भितर घालता आता एका बरो खतखतो आयलो हे पळया आणि तुमकां खूब ग्रीनिश कशें दिसपाक जाय न्ही तर तुमी आनीक आळू घाला आणि सोय कमी घाला अशें आणि तुमकां वयर बरें तांबूस कसो कलर येवपाक जाय न्ही तर कितें करा तेल इल्लें घेया कायलीन तांबडो मसालो वयर घाला भितर कायलीन तेलाची फोडणी दिवपाची आणि ती वयर घालपाची म्हणजे वयर कलर बरो येता तामसो कसो हांवें पयलीं फोडणां दिला न्ही म्हणजे ती आळू शिजता आसतना आळवाकूय बरी हे पळया आणि आता हे जालें रेडी तुमकां रेडी टू सर्व करता कितले बरें जाला पळया थोडो लोक हेका न्ही फतफते म्हणटा आणि आमी हेका मसाल्याचे आळू केले म्हणटा आता रेडी टू सर्व करता हे पळया आता तुमकां हे रेडी टू सर्व केला मसाला आळू किंवा तुम्ही कोण लोक हेका आळूचे फतफते म्हणटा थोडो लोक हेका आळूचो रोस म्हणटा थोडो लोक हेका आळूचे खतखते केले म्हणटा आणि अशें न्हू बरें टेस्टीक जाता मुद्दाम तुम्ही तुमच्या घरा करून खाया त्याच बरोबर म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब मातशें यादीन करा बेल वाजया कॉमेंट्स करा आणि आता तुम्ही तुमचो मोलाचो टायम काढून म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही तांकां हांव मना पासून सांगता खरेंच हांव मना पासूनच उलयता ते तुमचें देव बरें करूं.